Kaal, आज आणि Phalyam, powered by Father Mulla Hospital, Konkani, Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings, Mangaluru, Rexon Center, Mangaluru, Manasa Water Park, Pilikula, and MCC Bank. काल, आज आणि Phalyam. दायजीवर्ल्ड पळोवनच्या सर वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. हाय, हांव तुमचे मोकेद ॲलिसन डिसोजा. काल, आज आणि Phalyam या संवाद कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. पावशिले दीस म्हणटना आमच्या मोतीक वेगवेगळे वस्तू येतात. ते जावन दीत पावशिले दिसाची काणां, पातोळ्यो, पोळयो, गरे आनी भुरग्यांक म्हणटना इस्कालाक 4 दीस दिशीन रजा दिल्यार गम्मत घराय न्हिदतात, पावसाकी भिजतात. पावस म्हणटना आमच्या मंगळुरांत विविध कॉन्सर्ट जावन दी आउटडोर इव्हेंट्स असतात. पूण पावस म्हणटना ताका एक फुल स्टॉप पडल्या बरें जाता. अशें जाय नजो पावसांत आमी गम्मत करी जे म्हणल्यार फिशिंग कॅक्टस म्हणून हाडटा फेस्ता पावस सीझन 2. हे जावंचार आसा जूनाच्या 28 28 तारखेर मानसा वॉटर पार्कान सकाळी 10 वरांतल्यान सांजेर 6 वरां म्हणसर. या फेस्ता पावसा विशयांत आमी सडीत जाणा जावंक हाचे विशयान माहिती घेवंक आमचे संगी आसात फेस्ता पावसाचे क्युरेटर फिशिंग कॅक्टसाचे हेरा पिंटो. तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच ॲलिसन. समेश सांग प्रणाम. मुस्त टायमा मागीर हांगासर दायजी वर्ल्डाच्या ह्या सिटीचेर बसले आसा. मुस्त खुशी जाती आसा. ॲलिसनान सांगले बरी पावस म्हणटना पुरा एक फुल स्टॉप येता. बट आमकां फुल स्टॉप घालूंक गुतून आमचे कॉमर्स जातेत असतात. सो प्रेझेंटींग फेस्ता पावस सीझन 2. सो फेस्ता पावस म्हणल्यार कितें हाची आयडिया तुका खंयतोन आयली आनी इन्स्पिरेशन खंयतोन? सो हांवें लास्ट इयर सांगला कोणे पुरा फेस्ताक आयल्यान ह्या इंटरव्यू लास्ट इयराची पळयल्या जाल्यार ह्या तुका गुता आसतलें. हांव गोवा म्हणल्यार म्हाका मस्त खुशी. सो सांजाव म्हणलें एक फेस्त 24 जून म्हणल्यार ते सांज जुवांवचें फेस्त गोंयांत सिओलिमच्या त्या विलेजांत ते वडा रितीन आनी मुस्तू सरबरायन म्हणल्यार बरी ती आचरण करतात. सो सादारण हांव एक 10 वर्सांत हांव त्या फेस्टिवलाक हर एका वर्सा 24 जून चुकन आसतना येता. सो त्या फेस्ता वयर म्हाका मोग पडलो. हांव मोगार पडली. तितलें वायब्रंट आसा थंय कोपेलां घालन बांयत उडचें, पातोळ्यो आनी लायव्ह बँड्स, फ्लोट्स विभिन्न तराचे. सो म्हाका दिसलें हले पुरो आमच्या खोडयाळांत घालाक जायना. सो कार्निवल पळोवन हांवें कोंकण फिएस्टा ऑर्गनायज करूंक सुरू केलें. सो सांजाव पळोवन म्हाका हें जाय हांगा खोडयाळान. पूण जाय जावचे पयलें खोडयाळान ती अले रिवाज्यो आसल्यो गी. आतां सांजावचे फेस्त म्हणटा सांजुवांवचे फेस्त. ताका विभिन्न नांवां आसात. पातोळ्यांचे फेस्त, जावयांचे फेस्त, सांजुवांवचे फेस्त, पणसाचे फेस्त म्हणून. सो हांवें थोडे रिसर्च करतना हांवें मालगड्यां कडेन विचारलें या कोंकणींत कोण चड माहेत कोणाक आसा तांचे कडेन विचारलें. थोड्यांनी म्हाका इल्ली माहेत दिली. आदीं जातेले जावयांचे फेस्त म्हूण सांगताले, पातोळ्यो वयतले, बांयत उडचें आसलें. सो ते पुरा. सो ते कल्चर आमच्या गांवांत आसलें. सो देखून म्हाका प्रॉमिनंटली म्हाका एक ती म्हाका ती आशा आयली की तर आमच्या खोडयाळान ती कांय माजवून गेल्ली रिवाज या विसरून गेल्ली रिवाज ती परतून एक पार्टी हाडीची. पूण ताका इल्लें मॉडर्न टच दिवन इल्लें आमचें तिल्लें काले म्हणटात रूप आनी पुरात दिताना सगळ्यांक येत गम्मत करये. सो तशें फेस्ता पावस तुमकां आयडिया आयलें. सो सांजुवांव फेस्टिवलान काले पुरो आसा. तुमी म्हाका मुस्त सांगलें कोपेलां बांयत उडटात आनी काले मुस्त सांगलें. गोवांत कशें सांजोवांचे फेस्तांनी आचरण करतात काले पुरो आसा ते एका दिसाचे फेस्त गी या कशें ताच्या विशयान आमकां इल्ली माहिती. आतां मुस्त कमर्शियल जाल्यांत थ्रू आउट द मंथ म्हणल्यार बरी ती ऑर्गनायज करतात मुस्त इव्हेंट्सांनी. बट प्रॉमिनंटली 24 जून ते सांजुवांवचे फेस्त त्या दीस. आतां क्रिसमसाक आमी 25 डिसेंबर म्हणटा म्हणजे सांजुवांवचे फेस्त जावन अशें 24 जून. सो सिओलिमच्या त्या विलेजांत त्या गांवांत ते बांयत उडचे सदावत पुरा गांवांनी करतात. ते बांयत काल्याक उडचे म्हणल्यार मोरी माय एलिझाबेथाक भेट करूंक येताना ती गर्भेत आसतना सांजुवांव पोटांत आसलो ताणें कुशेन उडकी मारली. सो ते सिंबलायज करन तांणी बांयत उडचें कळ्ळें. तांणी विवा सांजुवांव म्हणटा तांणी बांयत उडटात. बरयल्या उदकांत बरयल्या वय ते बांयो आनी पुरो आसतात, गुंड आसतात, थोडी धाकटी तळीं आसतात या धाकटी टँकी बरी आसतात त्या बांयोंत आसतात घरच्यो. सो तशें तांणी बांयत उडचें. दॅट इज द सिंबलायज. कोपेल ती घालतात. इट इज काले म्हणटात
लोकल फ्रुट्सांत लोकल फ्लावर्स या पावसांत काले पुरा जाता बांयच्या काट्यारांनी पुरा थोडे वाली पुरा जातात त्यो वाली ती फुलां ती फळां पुरा खाण घेवन तांणी कपालां करची सो इट इज लायक अ थँक्स गिवींग ऑफ हार्वेस्ट ऑर रेन फ्रुट्स सीजनल फ्रुट्स आनी पुरा सो ते पळोवंक की बारीक कशी जाता मागीर तेन्ना ते एक लायव्ह बँड आसता लायव्ह सो मुस्त लोक येता बॉम्बे तावन गोंयांत गोंयांत पुरा गोंयांत तावन कोडयाल तावन आतां मुस्त लोक वचूंक सुरू केला इंस्टाग्रामाचेर आनी पुरा पळोवन सो इट्स बिकम एन अट्रॅक्शन आय कुड से सो मुस्त सांगती जातात पहिल्या दिसा 23rd जुनाक जुदेव म्हणून कालिंगी ती करतात सो विलेजेस आता एक वाडो जाल्यार वाडो उट्टूक येतात आनी घराघरांनी येतात आनी तांणी म्हळ्यार वायटाक आड सांगून तांणी कालिंगी एक सिंग करतात ते सिंग करून 3 पटी मांड्या पिड्यांत उजो पालवयतात मागीर त्या घरची कोणाच्या घरा करतात बरें ती इल्ले फेनी गी उराक गी इल्ले साखणे गी काले मनी ज्यूस आनी कांय न्हू तशें आनीक मुखल्या घरा वचून पुरा वाडो ती पहिल्याच्या राती 23rd जावन मागीर सकाळी उठून भायर सुटचें ओके सो फेस्ता पावस म्हणटना हे सीझन 2 सो आदल्या वर्सा कशें आसलें आनी कशें रेस्पॉन्स आयिल्लें कशें जाल्लें ताच्या विशयान हांव सादारण एक लास्ट इयर तावन पयले 4 वर्सां तावन हांव प्लॅन करनासली म्हाका सांजावचे फेस्ता बरी काले मनी हांगा करूंक जाय म्हणून सो आदल्या वर्सा हांवें धैर्य काण गेलें की हांव करतां म्हणून फर्स्ट टायम एक्सपेरिमेंट जाल्ल्यान पावसांत कशें खेळचें पावसांत कशें इव्हेंट जावचे थोड्यांक पावस म्हणटना किची जाता समज जेन्ना येवनात तांकां कॉन्सेप्ट कळोना आनी हांवें खाली एका म्हयन्या पयले मात्र हांवें एडवर्टायज स्टार्ट केले सो समज जाणांक ते पावना आसतले या पावला जाल्यार तांणी निग्लेक्ट केले म्हाका खाली 300 लोक 250 to 300 लोक आयिल्लो बट आय वॉज व्हेरी हॅपी विथ दॅट ऑल्सो काल्याक म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट जावन आसलें ते म्हाका बट इव्हेंट जाल्ल्या उपरांत रील्स आनी पोस्ट पळोवन मुस्त जाणां सुरसुरली अशें एक इव्हेंट जालें आनी मानसा वॉटर पार्काचे ते पर्टिक्युलर एरिया तो सांगलो जागो म्हाका सो ते वायब बरें आसलें आनी दिसाचे इव्हेंट जाल्ल्यान पिरी पिरी इल्लो पावस येतालो मागून ताल्ली पावस येजे कोणी इव्हेंट म्हणटना पावस येवन वचो म्हण मागतात बट म्हाका पावस जाय आसलो ह्या इव्हेंटाक पावस जाय मागीर पावस नासतना फेस्ता पावस कशें जावचें सो इल्ले बिरी बिरी पावस आयल्यार इल्ले गम्मत जातात लायव्ह बँड आसा हे पुरा सो लास्ट इयर मस्त गम्मत जालें हांवें खुद्द एन्जॉय केलें रुचीक पकवानां आसली सोरो आसलो मागीर आमी वॉटर गेम्स आनी थोडे केल्ले सो युवा जाणां भुरगीं सगळ्यांक कोणाक येवेत हांव रेनकोट घालून आसून आसली सगळ्यांतल्यान सो आदल्या वर्सा मुस्त रील्स इंस्टाग्रामार मुस्त सोशल मिडियार पळया हाच्या विशयांत आमी आदल्या वर्सा कशें जाल्लें ही आमच्या वीक्षकांक एक कळीत जावचें एक आमी विटी पळोवन येया शहर आमचे सजोला आंगण आमचे भिजोला बँडा संगीत वाजोला फेस्ता पावसाचे येणे जाला शहर आमचे सजोला आंगण आमचे भिजोला बँडा संगीत वाजोला फेस्ता पावसाचे येणे जाला Let's celebrate rain. It's Festa Paus. Let's sing and dance in rain. It's Festa Paus. Let's celebrate rain. It's Festa Paus. Let's sing and dance in rain. It's Festa Paus. Let's get drenched in rain. It's Festa Paus. Let's sing and dance in rain. It's Festa Paus. Let us celebrate rain. It's Festa Paus. Let's sing and dance in rain. वाव मस्त गंमत जाल्लें ऑफकोर्स मस्त सुरसूर येतली कोणा येनातली आतां एक पद आसलें आतां ते येता म्हणलें पद गी येस से रॉयस्टन पिंटो फामाद एमसी आनी म्हजो खास मित्र सो ताकाय म्हजे बरी इल्लें पिशें म्हळ्यार कालें बरी नो सावकरी जे या कालें पळयतना नो सो
कशें म्हाका ते मँगलोर आनी गोवाचे ते कनेक्ट हाडूंक पयलें थावरी म्हाका आशा आसा. आय थिंक ही ऑल्सो इज व्हेरी इंटरेस्टेड इन दॅट. सो सांज हांव फेस्ता पावसाचे हांवें पब्लिसिटी करतना ताणें म्हाका सांगलें हेरा मुजेलेकार म्हाका हांव एक फेस्ता पावसाक एक थीम सॉंग करता जय म्हळ्यार हांवें तशें तें सो ताणें ते कंपोज केले प्रज्योतान सिंगकर रोशन फर्नांडीस तांचे टीम आसा पळय आय मीन बायला बाया माने पुरा मस्त पदां तांणी केल्या. सो तांणी म्हाका ते दिल्ले पद तांणी खुशी जाली पळोवन. आतां ह्या वर्साच्या फेस्ता पावस कशें आसा काल एक्सपेक्ट करीत काल पुरा ऍक्टिव्हिटीज आसात ताच्या विशयान म्हाका माहिती दी. सर्टनली आतां तुमी ऑलरेडी VT पळयले आदल्या वर्सा कितें जाल्लें मस्त गम्मत जाल्लें तातूंत ॲक्वा गेम्स आसले ताचे विशयी चड विवर आमी उपरांत दितल्या. ॲक्वा गेम्स आसले मागीर लायव्ह म्युजीक. सो ॲक्वा गेम्स OMR म्हळ्यार वन मोर रॅप जिम आसा ती ऑर्गनायज करतात. मागीर घुमटां पदां काल्याक म्हळ्यार गोंयांत ती घुमटां पदां अजुनूय प्ले करतात त्या पर्टिक्युलर फेस्ताक त्या ट्रेडिशनल सॉंग्साक. आनी हांव केदाळ्ळे ते एक वळखीचें घर आसा सो तांच्या घरा सकाळी ते सांजेर वचून तांचे वांगडा घुमटां पदां कांय करूंकूच ना काली ते ताली मारचे मात्र बट ते एक आदली रिवाज आयकूंक या टू सोक इन द ओल्ड ट्रेडिशन्स मस्त खुशी जाता. सो बोनाम पिदमले घुमटा पंगड म्हणून आसा सो तांणी लास्ट इयर प्ले केल्ले. सो ह्या वर्सा ती येवन इल्ली घुमटा पदांनी पुरा प्ले करतली. लास्ट इयर काले जालें म्हळ्यार घुमटा पदां प्ले जावन आसतना पुरा वचून बसलीं म्हळ्यार मे बी त्या रिवाजेक कांय इंट्रस्ट नांगी कालेंगी बट म्हजी एक विनंती हांगासर कोण पुरा वीक्षक पळयतात तुमकां इंट्रस्ट जावंक ना पुरो बट आमी खंय थावन आयल्या आमचे रिवाज आमचे ट्रेडिशन्स काले आसात एटलिस्ट एक एप्रिशिएट केल्यार एटलिस्ट एक तांकांय एक म्हळ्यार ती तांच्या कामान बिजी आसात बट स्टील ती सांजेर उठूक मेळून घुमटा पदां सांगतात या ते कल्चर तांणी आनी की अजुनूय जिवाळ दवरला. सो तांकां एक एप्रिशिएट केल्यार आमकांय आमचें एक अस्तित्व या आमचे काल एक आयडेंटिटी आसा सो ते केदाळाय जीव उरता या आमच्या मुखल्या पिळगेक आमकां दिवंक की काले मनी आसा. सो देखून तुमी येवन तांकां मोग दाखयचे म्हूण अशी विनंती आसा. ते नासता आमकां ब्रास बँड ऑब्वियसली ब्रास बँड जायचे न्यू स्टार ब्रास बँड वो मंजूर हे पंगड बोमाने सिप्रियन सो बरे इश्ट आमचे सो ते येवन आमकां परफॉर्म करतले. मागीर अल्फा रिदम्स जावन यंग टॅलंटेड बंच ऑफ पीपल तांचे तावन लायव्ह म्युजीक आसतलें. मागीर आमचो मोगासो DJ किरण व्हेरी फेमस सो DJ किरण आतां हांव DJ आसतलें. मागीर मोकेदा MC एलिसन आसतलें मागीर ताका उपात दिवंक आमी आसतलीं मोदे. सो आतां आमी काल पुरो एक्सपेक्ट करूया तांच्या परफॉर्मन्सार कशे पुरा सॉंग्स आसतले काल आसतले. मेजरली कोंकणींत आसतले. हांवें ऑलरेडी लायव्ह म्युजीकाक तांकां रिदम अल्फा रिदम म्हाका सांगला की मेजरली कोंकणी पदां आदली पदां ते बायला बूम हे ते त्या म्हाका ते जॉनराचे म्युजीक जाय सो ते बरे करून प्रिपेर करते आसात प्रॅक्टिसीस रिहर्सल्स करते आसात. सो पुरा आदली पदां नवी पदां ऑफकोर्स बॉलिवूड कमर्शियल म्युजीकय आसतलें सगळ्यांक एकोमोडेट करच्या खातीर बट प्रत्येक तरान कोंकणी पदां चड आसतलीं ते लोकल फ्लेवर चड आसतले. सो थ्रू आउट द डे गेम्स घुमटा ब्रास बँड इतले पुरा जातले सकाळी 10 ते सांजेर 6 तुमी अक्वा फन म्हणलें येस ते गेम्स कशे. येस सो लास्ट इयर आमी आतां 10 वरां म्हणटना 6 वरां मुग्दोंक आसा आमकां इव्हेंट. लोकांनी येवचें 3 वरां 4 वरां 2 घंट्यांनी काले करतले. सो आमी काले चिंतले म्हणल्यार लास्ट इयर लोकांक हाडच्या खातीर आनी टू ॲड ऑन टू द फन ॲक्वा गेम्स म्हणून आमी ऑर्गनायज केले. सो लास्ट इयर पॅरिश वायज आमी केल्ले. पॅरिश वायज मारतना ते कॉम्पिटेटिव्ह एनर्जी ती दुसरी जाता थोडे फावटी लफडे जातात झगडी जातात. सो हे पट्टी आनी थोडे फावटी कन्फ्युजन आसता म्हळ्यार म्हाका येवंक जाय म्हणजे 4 जाणां फ्रेंड्सांक येवंक जाय बट आनी दोगांक घालूंक केले कस जाता. सो रिक्वेस्ट आयली की आमकां दुसऱ्यांक घालयेत गी तशें म्हणून. सो हे पट्टी आमी ओपन टू ऑल दवरला. एका टिमांत 8 जाणां जावंक जाय ते पुरा चेडे जायेत पुरा चेडवां जायेत एक चेडू कशें तुमकां कशें येवंक आनी क्रिस्तांवचींच जाय जी म्हणून कांय ना खंयच्याय रिलिजनाची जातात खंयच्याय कास्टाची जातात खंयच्याय देशाची जातात. तुमकां दोगां तेका गोऱ्यांक रशियन्साक हाडूंक घालत तांकांय हाडणे काली तुमी एक फकत एक टीम 8 जाणांची टीम काडून आमी 16 to 40 म्हणून घाला फॉर फिटनेस रिजन काल मागीर धांवोंक आसा निसन कांय पडल्यार सो फिटनेस रिजन्सा खातीर ऑफकोर्स देर आर सो मेनी पीपल 40च्या वयली फिट आसात म्हज्याकी फिट आसात आतां गांठी दुख सुरू जाल्यार सो बट जस्ट फॉर टू बी ऑन अ सेफर सायड आमी
16 to 40 parish wise म्हणून नाही कोणाकी कालें करे थंय सकयल नंबर दिला नाजाल्यार म्हाका एक दाळे कॉन्टॅक्ट करिये तुमी फॉर रजिस्ट्रेशन्स आनी कॅश प्राइज इज 6,000 आनी 4,000 फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री फीज ना बट हर एकल्या मनशा कडेन कोण त्या इव्हेंटाक येता दे नीड टू पोजेस अ एंट्री तिकेट दॅट इज 399 रुपीज. ओके सो तुम्ही सांगले 8 जणांचे कशेय टीम करियेत दुसरे इगर्जेतून ಒಟ್ಟು घाल आमी फ्रेंड्स हिंदवांची क्रिस्तांची पुरा जातात कोणी जातात सो तानी टिकेट काढूंक आसागी और तांका एक टीमाक 8 जणांक रजिस्ट्रेशन फी म्हणले आसा ना ना रजिस्ट्रेशन फी फॉर द टीम ना हर एक मनीस जो भितर येता तानी सिंगल पर्सन शुड पोजेस अ एंट्री टिकेट टू द इव्हेंट. सो तानी कालाक म्हळ्यार ते भितर आयल्या उपरांत ते खाली गेम्स मात नाही एंटरटेनमेंट आसा फूड ड्रिंक्स पुरा आसा सो देखून आमी एंट्री टिकेट सो 399 दिल्ल्यानी तानी गेम्स ही केळयेत एंटरटेन तांका ऑफ कोर्स सर्टनली यस. सो मानसा वॉटर पार्क कित्याक तुम्ही चूज केला? there is no other place I could think of. ओके उडल आमी स्टॅनी सरा कडेन उलयतना ताणें म्हणलें की गादयांत आनी पुरो बायल्या कडेन करियेत आसलें म्हणून बट तो सुवात मेळ्ळा जे ते व्हडलो सुवात मेळ्ळा जाल्यार प्रोडक्शन ताका तितलेंत पडटा सो आतां सद्याक मानसा वॉटर पार्क कन्विनियंट आसा आनी ते वेव पूल आसा आमकां सो ताका एक्सेस मेळटा सो पुलान ती आमकां हें करियेत आनी ते टॉयलेट फेसिलिटीज वॉशरूम फेसिलिटीज आसात जागो इज कळ आसा आनी द वायब इज ब्रिलियंट. सो मानसा वॉटर पार्काक आतां येवचे तांकां त्या आमच्या हातूं टिकेट दिल्ल्यान तांकां कालेपुरा मेळटा न्हू मस्त रायड्स आसात मानसा वॉटर पार्कान. बरें क्वेश्चन कालाक हे सवाल सक्कड विचारतात सो मानसा वॉटर पार्क व्हडलो आसा सो आमची एरिया जावन आसची खाली ते वेव पूल एरिया आनी इव्हेंट एरिया मात्र सकयल काले रायड्स आसात ते आमकां एक्सेस ना ते तांचे म्हळ्यार मानसा वॉटर पार्कान जनरल गेस्ट कोण पुरो येता ते तांकां आसतले बट आमचे एक्सेस आसा वेव पुलाक आनी इव्हेंट एरियाक मात्र सो एंट्री टिकेट इज इन्क्लुसिव वेव पुलांत खेळयेत ते आसता मागीर ऑफकोर्स ते म्युजीक आनी पुरो आसा दी एंटरटेनमेंट फूड काउंटर्स आसा ड्रिंक काउंटर आसात ऑफकोर्स ते एडिशनल पे या एडिशनल तांणी एडिशनली पे करन खावंक पिवंक आले जाय जाल्यार कुपन बेसिसाचेर कॅश दिवन तांकां हें करियेता. सो आका पुरा एंट्री एकत ते मेन एंट्री गी मानसा द मेन एंट्री थंय आमचे वॉलंटियर्स आमचे बाउन्सर्स टीम आसतले असिस्ट करूंक. ओके सो पार्किंग आनी फेसिलिटी कशी आसा आतां मस्त भुरगीं येतात मस्त वडा येतात तांकां पार्किंग फेसिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल इट इज ऑल सॉर्टेड. लास्ट इयर आमकां आय मीन हर एका वर्सा इज अ लर्निंग पॉइंट म्हणून सांगतात पळय सो तुका एंट्री जाल्या उपरांत इल्ले चलोवंक आसा ह्या वेव पुलाक येजे जाल्यार सो आमी हे पटी 2 रिक्षाज म्हणून दवरता शटला खातीर इधर रिक्षाज मेळना जाल्यार मानसा वॉटर पार्कांत बगी सर्विसीस आसात सो कोणाक प्राय वता कोणाक चलोवंक जायना जाल्यार इव्हेंट जाल्या उपरांत सकयल देवंक जायना जाल्यार सो बगी सर्विसीस आसतले सो वयर आनी सकयल आमी तांच्या एक्झिट या एंट्री पॉइंटा कडेन आमी सोडटले. आमकां एक परत एक पिढी सांगतात की त्या टिकेट प्राइजांत आमकां कितें पुरो तुमी म्हणलें काण्ण आसा जेवण आसा सो एक पेटी आमच्या वीक्षकांक अर्ज जावं की कितें पुरो इन्क्लुडेड आसा कितें ना एक सोमात तांकां कळीत जावं. येस सो फेस्ता पावस सीझन 2 जे मानसा वॉटर पार्कान ते 28th ऑफ जूनाक जाता हाची एंट्री टिकेट जावन आसा 399 रुपीज. 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक एंट्री फ्री सो तुमी कांय भुरगीं आसात जाल्यार प्लीज हेकन तांकां बरो रेनकोट हाडून तुमी येया सो तांकां एंट्री फ्री बट 5 वर्सां या 6 वर्सां वयल्या भुरग्यांक आनी व्हडांक एंट्री फी इज 399 सो 399 तुका एंट्री ऑफ द इव्हेंट बेसिकली आनी वेव पूल एक्सेस तुका मेळटा आनी दी एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग. खाण आनी जेवणाचे काउंटर्स आसतले बट तुमकां काले खावंक जाय तुमकां काले पिवंक जाय ते तुमी तुमच्या पसंदायेचे ते बार मेन्यू आसा ते फूड मेन्यू आसा तुमकां काले जाय ताचे तुमी पयशे दिवचे आनी तांचे तावनूच खाण घेवचे. सो केटरिंग सर्विसीस जॉश केटरर्स आसा सो ऑफकोर्स मेन कोर्स आसा रेग्युलर स्नॅक्स आनी आसतले बट स्पेशल काउंटर पावसाची खाणा जेवणां कितें आसात पकवानां आसात गर्यो जावन दीत पातोळ्यो मागीर जॅक फ्रुटाचे पणसाचे ऑफकोर्स पणसाचे आंब्याचे सीझन जाले आंब्याचे पातोळ्यो करतात की ना पणसाचे पातोळ्यो गर्यो दॅट इज समथींग रियली दॅट आय लव मागीर जॅक फ्रूट पकोडास मागीर जॅक फ्रुटाचे वॉर्न आनी आय मीन तले पावसांत आमी काले पुरो हळदी कोल्याच्यो पातोळ्यो सो ते पुरा ते जेवण आनी पुरो आसतले. हांव जाल्यार ही सारी जेत म्हाका दुकरा मास आसा दुकरा
दुकरा मास असा घेऊन दुकरा ऑफकोर्स दुकरा मास आसा तूं घाला हांव तसा म्हटलें ओके सो तुमकां जाय आसली पुरा काणा पिवंक सोरो कितें जाय तें पुरा तें भितर आसा आनी खेळूंक मागीर वेव पुली तुमकां उदक घिसून दिला आनी गेम्स असतात कितले अक्वा फन म्हणले तुमी कितले रजिस्ट्रेशन कितले टीम्स येत आमकां एक 8 तावन 12 टीम्स आयल्यार पुरो ताचे की 6 टीम्स नाकात काल्याक म्हणल्यार ते मागीर ऑर्गनायज करूंक ते मॅनेज करूंक आमकां कस जाता सो एनीथींग बिटवीन 8 to 12 टीम्स इज गुड सो एक ऑलरेडी 2-3 टीम्साचें रजिस्ट्रेशन जालां ऑलरेडी सो आनी की तुमी या तुमचे ICYM टीम्स आसात सो तुमी उट्टूक घालून येवयेत या वाड्याची उट्टूक करून तुमी येवयेत सो इट्स अ व्हेरी डिफरंट इव्हेंट आय मीन कॉन्सेप्ट दुसरें आसा ह्या इव्हेंटाचे सो येवन तुमी गमत करीचे म्हणून अशी विनंती आमकां गोत्ताले प्रकार ऑलरेडी मुस्त जाणां ह्या वर्साच्या फेस्ता पावसाक मुस्त आतुरायन राखून आसात तुमी कितल्या जाणांक आतां एंट्री स्टॉप करचे लायक कितल्या जाणांक ते तुमी लास्ट इयर आमकां 300 लागीं लोक आसलो आनी मुस्त उणो दिसतालो ते एंड दॅट इज ओके काल्याक म्हळ्यार आमी काले म्हणटात फर्स्ट टायम आयल्यान म्हाका कांय व्हडलें एक्सपेक्टेशन नासलें 600चे एक्सपेक्टेशन आसलें बट अर्दो लोक आयलो बट दॅट्स टोटली ओके काल्याक म्हळ्यार आमी पब्लिसिटी मे बी चड जावन आसली ह्या लोकांक कळ्ळें म्हणून समजूना सो आमी एक्सपेरिमेंट करनासतना आमकांय मुखार वचोंक जायना सो हे पट्टी एटलिस्ट एक 600 to 800 लोक आमी एक्सपेक्ट करते आसा हे जे म्हणून म्हजी विनंती आसा सो या विथ 800 म्हळ्यार 800चे की चड जाल्यार ते एक कट जाता आनी कोणाक एन्जॉय करूंक जायना सो एक 800 लोक आसल्यार एक या 600 लोक आसल्यार आय थिंक वी शूड बी मोर दॅन हॅपी ओके सो मोदे म्हाका गोत्ताले प्रकार इव्हेंटाची डेट बदल जाल्ले आयकून आयले 21क पोरवां आयतारा जावंचार आसले सो कित्याक तुमी डेट बदलली और ताचे विशयान सांगतात इनिशियली म्हाका 21क जाय आसले काल्याक म्हळ्यार दॅट वॉज अ व्हेरी कन्विनियंट डेट फॉर मी 24th सांज जावं जाल्यार 21st बरें हा वय म्हळ्यार म्हाका 24th करूंक जायना काल्याक म्हळ्यार इट्स अ वीक डे आनी सांजावांत सॉरी गोंयांत सांजाव हर एक वर्सा 24th जाता सो ते एक तांकां एक पब्लीक हॉलिडे आसल्या बरें सो कालय जावं दी कितेंय जावं दी लोक तो फेस्टिवल ते करतात हजारांनी लोक येतात तितलो व्हडले रिस्क म्हाका हांगा घेवंक जायना वीक हांव एकल्यान तसाचें मानसा वांटपाक जाल्यार सो 21st हांवें चिंतून सो 24th कशें म्हाका गोंयां वचोंक आसा सो हर एका वर्सा येता ते सुकाना सो तशें म्हणून चिंतलें बट 21st केविन मिस्कीत नाईट आसा सो आतां केविन इज माय डेकोर पार्टनर ऑल्सो फॉर फेस्ता पावस सो एकाच दिसा क्लॅश करूंक म्हाका नाका आसलें सो हांवें अनावन्स करचे पयलीं ऑलरेडी ताणें डेट अनावन्स केली सो आय मूव माय डेट टू अनदर सिटी सो एक आर्टिस्ट आनी एका आर्टिस्टाक सपोर्ट केल्यार बरी जाता आनी कोलॅबरेशन इज द थिंग रायट नाव कॉम्पिटिशन कर आमी खंयी पावना सो हांवें तुका सपोर्ट केले तुवें म्हाका सपोर्ट केले आनी लोकांक की दोनी इव्हेंटां अटेंड करूंक की अवकाश मेळटा सो तशें पयले आमी तुमचे सोशल मिडिया ताचे स्टोरीर आनी पुरो पळोवंक मेळिल्ले की इव्हेंट कॅन्सल जाला ह्या वर्सा फेस्ता पावस ना म्हणून मुस्तू आतुरायन राखून आसल्या सर्व विक्षकांक की गोत्ता तुमकां तशेंच मुस्त जाणांक बोगले ना इव्हेंट जायना म्हणून मागीर जालें की जाता म्हणून ते ताच्या विशयान आमकां एक सांगतात की काले जाले थोडे फावटी हांव इम्पल्सिव डिसिजन्स काण घेता बट प्रॅक्टिकल डिसिजन्स काण घे जे गरज आसा सो 28th हांवें शिफ्ट केलें पुरो जालें पुरो पब्लिसिटी आनी पुरो स्टार्ट केली ते दळात आमचे गव्हर्मेंटान लिकर लायसन्स एक्सायज गव्हर्मेंटान 15,000 लायसन्साचे लिकर लायसन्स आसले एका इव्हेंटाक कमर्शियल इव्हेंटाक 75,000 केले ह्या इव्हेंटाचे प्रोडक्शनूच सदार ल्हान मट्टाचे आसा सो ऑलमोस्ट तुका एक 40% ऑफ द बजेट तुका लायसन्साक दिवंक जाय जाल्यार तूं इव्हेंट करून काले फायदो हातांतले पयशे घालून मुस्त इव्हेंटाक केल्यात आनी की हातांतले पयशे घालून इव्हेंटाक करूंक म्हजे कडेन ती सकत ना प्लस आतां वॉर सिच्युएशना दरम्यान फंडींग हाडचें या स्पॉन्सरशीप हाडचे विशय इल्ले कश्टांची जाल्या देखून हांवें चिंतलें पुरतून हांवें हातांतले पयशे विबाडच्या बदलाक ताच्या बरोबर करी नासतना रावता म्हणून बट मागीर हांवें वायन्स अँड स्पिरिट्स डेना कडेन विचारलें डेन वूड यू कम ऑन बोर्ड एंड जस्ट टेक केअर ऑफ दीस एंड वील डू दीस इव्हेंट काल्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकण फिएस्टाक जावं दी उरल्या इव्हेंटाक जावं दी वायन्स अँड स्पिरिट्स डेन एंड जॉसी अंकल दे हॅव बीन एन एक्स्ट्रीमली अमेझींग सपोर्ट
तू टेंशन करना खैर तुवें काल चिंतलें आमी करया म्हणलो सो कोलॅबरेटिवली वी गॉट ऑन बोर्ड एंड वी सेड ओके लेट्स डू इट लेट्स नॉट लूज होप आमी काल मुखार पाय दवरला ते आमी मुगदून सोडया म्हणून सो तशें भारी बरें मस्त खुशी भोगता की इव्हेंटी रिवायव जाली आनी अशें कोलॅबोरेशन एकामेका सपोर्ट करचें आमकां मस्त पळोवंक मेळटा मा गोईंग बॅक टू सांजांव थंयतोन तुमकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हणटात त्या इव्हेंटांत आमकां कितें पळोवंक मेळ्ळी ताचे सिमिलॅरिटी ऑर डिफरंट जावन दी मस्त सांग ते डिफरंटच आसतले सो तुका ते ट्रेडिशनली तुका एक्सपिरियन्स करी जे जाय जाल्यार तुवें गोंयांत तसोन ते एक्सपिरियन्स करी ते पुर्ती हांगा हाडूंक म्हाका गुर्तुना म्हज्यान तें साद्या सागिनांगी म्हणून एक्चुअली आमी एक टूर क्युरेटी केल्ले काल एक 10 जाणांकडे येवन हांगातून आमी गोंयां व्हरता सो गोंयांत ते जुदेव तावनू सकाळचे बांयतुडचे जावन कोपेलां जावं या ट्रेडिशनल जेवण एका लोकलाच्या गोंयच्या लोकलाच्या घरा तांचें लोकल जेवण 23rd मागीर 24th की ते बांयतुडचे इल्ले फेनी पिवनचे मागीर ते फ्लोट्स आनी पुरो जातात बोट फ्लोट्स कॉम्पिटिशन जातात वाड्या वाऱ्या तांचे सिटी वॉट एवर थिंग सो ते पळोवंक मेळटा ताच्या उपरांत मागीर सांजेर एक आफ्टर पार्टी जाता वेर गोवाचे टॉप बँड्स प्ले करतात रिवर बँक्सान लास्ट इयर आमी गेल्ले हांव गेली सांजांव मस्त गम्मत सो मंगळूरान पळोवंक की खुशी रिवर बँक्सांत रिवर बँक्सांत एक आफ्टर पार्टी आसा सो हे पुरो इन्क्लुसिव्ह आमी एक टूर क्युरेट केल्ले अगेन आमकां काले म्हणटात एक 2-3 इन्क्वायरीज मस्त आयले बट रजिस्ट्रेशन्स फायनल रजिस्ट्रेशन्स खाली 2-3 मात्र आयले देखून आमी तितले टेन्शन लास्ट मिनिट मुसर म्हाका टेन्शन काणी येवंक नाका सो वी थॉट ह्या पटी नाका मे बी हे पटी आमी तसोन गम्मत करया सगळ्यांकी मोसोर करया नेक्स्ट इयर परतून ट्रिप करया मस्त मोसोर जातात पळयतना मागीर वसी जाल्ले कळना गम्मत जाताले मागीर तुमकां थंयतून येवन परतून फेस्ता पावसी जावंक आसा सो तुमी 10 वर्सांतून वचून आसात हांवें पोस्टर पळयला तुमी ह्या पटी होस्टी करन आसात हाव इज दॅट फुल सर्कल म्हणटात पळय सो हर एका वर्सा हांव सिओलेम ते फ्लोट्स आनी पुरो जावन आसतना स्टेजीच्या मुखार वचून रावचें आनी डान्स करचें हर एका वर्सा म्हजी एनर्जी पळोवन म्हाका 2 पटी गोल्ड कॉइन तांणी दिला म्हळ्यार प्राइज जावन गोल्ड रियल गोल्ड कॉइन वय सो फर्स्ट 2 वर्सां म्हाका 17 मात दिल्ली तांणी मागीर नेक्स्ट इयर मागीर गोल्ड कॉइन तांणी दिवंक सुरू केलें एज गिफ्ट सो म्हाका गोल्ड कॉइन मेळ्ळें सेकंड इयरी म्हाका तांणी गोल्ड कॉइन दिलें तशें मागीर म्हाका दिवना मागीर हांव घडये वचून दिल्यार मागीर हांव गोल्ड कॉइन म्हणून सो म्हळ्यार दे हॅव बिकम माय फ्रेंड्स ओवर द टायम नाव तशें सो हांवें डान्स केला लॉर्नाचे परफॉर्मन्स पळयला थंय हांवें सो एवरी टायम आय एम ऑन स्टेज काल्याक म्हणून परफॉर्म करूंक गी डान्स करूंक गी काल्याक उलोवंक गी काल्याक म्हाका आपयतात सो दे ऑल्सो नो मी एज अ डान्सिंग गर्ल फ्रॉम मँगलोर म्हणून सो गोंयकारां पूण हे पटी ते मॅनिफेस्टेशन आतां तुवें कशें होर्डिंगाचेर मॅनिफेस्टेशन दवरलें सो म्हाका एक मॅनिफेस्टेशन म्हाका नेक्स्ट इयर ह्या स्टेजीर MC करूंक जाय म्हणून ते मेन स्टेजीचेर न्हय मीन द कल्चरल प्रोग्रामाच्या स्टेजीर न्हय काल्यार गोंयकारांत सिओलेम बट खंयची आफ्टर पार्टी म्हळ्यार हांवें सिओलेम म्हळ्यार सदांवत तें ऑर्गनायज तांणी करचें सांजेर रिवर बँक्सान जावचें मार्क रेवलॉन बँड 7 नोट्स आनी क्ले जॅज परफॉर्म करते आसा आनी आय एम सो हॅपी गी हे पटी MC करूंक गोंयच्या स्टेजीचेर सांजावचे तांच्या फेस्ताक कोड्याळच्या एका चेडवाक म्हाका तो अवकाश मेळ्ळा सो आय एम मोर दॅन हॅपी आय मीन इट्स अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर मी म्हळ्यार इतल्या वर्सां ते आशेन गेल्ली मोगान गेल्ली हे पटी हांव स्टेजीर आसता सो कितचे इव्हेंट 2 आसात 24th इज द मेन इव्हेंट त्याचेर म्हाका बारी दोळो आसलो सो ते म्हाका मेळ्ळे ताच्या उठूक मार्क रेवलॉन एक 20 तारीखेर एक गोंयांत वेर्ना ब्लूबेरी हिल्सांत ऑर्गनायज करते आसा सांजाव दे गोवा सो म्हाका आनी हांवें उठूक इव्हेंट्स आनी थोडे प्रोजेक्ट्स केल्या दरम्यान सो ताणें म्हाका आपयलें हेरा विल यू होस्ट आवर इव्हेंट दिस इयर आयज वाय नॉट मार्क म्हणून सो 2 इव्हेंट्स म्हाका हे पटी गोवांत होस्ट करूंक आसात सांजावची सो आतां पयले लोकांचो कन्फ्युजन आसलें की 299 आहले आतां कित्याक 399 अर्ली बर्ड ऑफर म्हणटात ताका ओके सो अर्ली बर्ड ऑफर म्हळ्यार कोण पयले अवकाश तो काण घेता सो आमी सोशल मिडियाचेर गेले मुस्त कडेन गेला सो आतां एक्चुअली म्हाका आतां मेसेज आयली म्हळ्यार जनरली आमच्या पुरा इव्हेंट्साक येवचेत तरणाटे
आनी कितें 299ची टिकेट आसा गी म्हणून हांवें लायक सॉरी तुका 2-3 फावटी रिमाइंड केलें हांवें बट तुका एक टायम म्हळ्यार एका हप्त्याक या 2 हप्त्या खातीर या इनिशियल दवरतना 299 आसता ताच्या उपरांत आमी 399 आमची रेग्युलर टिकेट प्रायस सो अर्ली बर्ड ऑफर इज ऑलरेडी गॉन तर आता ते लास्ट मिनिट येऊन काडूंक की तांकां 50 रुपये सत्तर देखो लास्ट मिनिट मसर राखा नाका हांवें म्हज्या पयल्या इंटरव्यूजान ती सांगला खंयचे टिकेटेड इव्हेंट्स जाता ना दे कॅन लास्ट मिनिट ऑफकोर्स थोड्यांक गुत्त आसना की वसा जेगिना की दिल बी इन दॅट डिल्युजनल स्टेट ऑफ मायंड बट मुसरांक की गुत्त आसा की म्हाका वसोंक जाय लास्ट पळया म्हणटात ते दळ एकत फूल जाता आमच्या कोंकण फिएस्टाक बाय द बिगेस्ट ब्लेसिंग दॅट आय सॉ इन माय लायफ एट 6:45 7 o'clock लोक पार्टी गेला VIPs तूं मुखार भितर येवंक जाव बिकॉज दे वेटेड अंटील द लास्ट मिनिट ताचे पयलीं पयलें टिकेट आसल्यार आमकां गुत्त आसता की 800 लोक जालो 600 लोक जालो आमकां इतले कॅपासिटीचेर हें करयेत सो आमकां पयल्या दिसा टिकेट्स क्लोज करयेत सो लोकांनी थंयसर येवचे ऑल ऑफ दॅट हॅसल विल बी क्लियर सो आमकां इव्हेंट ऑर्गनायज करूंक की सुलभ जाता आनी लोकांक येताल्यांक की they'll be secure that their ticket is there आमकां इतले जाले सो earlier you take the better it is आनी त्या दिसान चिंत एक 200 लोक आयलो देवाच्या दयेन ते दळ आमकां कळ्ळें आमकां डिमांड आसा इट्स एन इकॉनॉमिकल थिंग रायट डिमांड आसतना प्रायस ऑब्वियसली हाय जाता सो या पूण तशें लास्ट मिनिट आयल्यार तुका मास्ते वेगळी खाली जावं की आसा कारण तितले तूं पयलें तर टिकेट बूक कर म्हाका गुत्ता गे 600 लोक येता सो जॉस कॅटरर्साक सांगता 600 लोक येता सायबा नंतर आलेसना खातीर ती 1 किलो रांदून दवर म्हणून तशें ओके सो कोंकण फिएस्टान तुमकां हें एक लीप कशें बगलें दॅट्स अ नायट इव्हेंट आनी आय वॉन्ट टू डू डिफरंट थिंग्स आय मीन खाली नायट इव्हेंट्स करन खाली व्हडले कॉन्सर्ट्स करूंक की मात न्ही हे हांवें मोगान करचें कोंकण फिएस्ट मोगानच जाल्लें हे एका दुसऱ्या टायपाच्या मोगान जाल्लें सो इल्लें म्हळ्यार आतां फिशींग कॅक्टस काले म्हजें आसा म्हजें एक ड्रीम आसा की म्हाका वरायटी ऑफ एक्सपिरियन्स दिवंक जाय लोकांक आतां एक कॉन्सर्ट कोंकण फिएस्ट जाल्यार एक नायट कॉन्सर्ट जालें ताचें एक जिंग बांगत दुसरें आसा हें एका दिसाक तूं सकाळ न्हिदून येताय आयतार असो दीस तूं येवन उदकांत भिजताय पावसांत खेळटाय सो ते इव्हेंट्स मागीर उरले आमकां दुसरे ब्युटी पॅजंट्स टायपी आसात जावं दी या वर्कशॉप्स आसात आमी प्रोजेक्ट्स करता म्हणजे काय म्हणतात व्हिडिओ सॉंग डिरेक्शन प्रोडक्शन ते पुरो करता सो विविध नमण्याचे डिफरंट एक्सपिरियन्सीस म्हाका फिशींग कॅक्टसांत दिवंक जाय Why the name fishing cactus? It's unique and rare. Can you ever fish a cactus? No. नेट पिनो का कोणी cactus fish करना ते उदकांत It's a rare thing. Yeah, it's a rare thing. So fishing cactus. So ते हांवें research करताना I stumbled upon this and I curated fishing cactus. आयकताना एक बरे युनिक आमचे इव्हेंट जाताना एक काले झलक दुसरे आसता म्हण तशें तूं बघता करेक्ट मुखार आमी पळोवंक गेल्यार आतां इव्हेंटाक येताना आमी कसली वस्तू घालनी येजे कशे येजे हांव येताना दे कर्ण हिल्स घालने नाकात शूज घालने नाकात तुमचे स्लिपर्स जावं दी या रेनवेअर काले आसा पळय ते तुमी घालने या आमचे कडेन ते रेनकोटाचे एक काउंटर आसतले फॉर सेल्स तुमी इन केस तुमचे कडेन रेनकोट्स ना जाल्यार ते पॉन्चोज म्हणटात पळय सो ते अवेलेबल आसतले तुमकां 100-200 रुपीजांक ते मेळटात तुमी उस्तुरां घालने तेन्ना तुमकां वेव पुलांत वचोंक आसा सो तुमी उपी येताना सिंथेटीक उस्तुरां आसात पळय या स्पोर्ट वेअर ऑर ड्राय फिट म्हणटात सो तसली उस्तुरां घालने येत चेंज करूंक ते वॉशरूम्सांनी आसात सो तुमचे टावल्स हें तें पुरो तुमकां बिलकुल आडी येत बसची वेलावरी आसा सो खावंक जेवताना ते टेंट्सांनी ते पुराय आसा wait, something floral, something casual. I think dry fit is the best option to come. Yeah. Okay. तशें चेंज करूंक की थंय अवकाश आसा. सो गेम्स aqua fun सकाळी असतात की कशे that is the plan. 10 o'clock to 12 o'clock भितर आमी aqua fun आनी करता सो ते आमचे काउंटर्स हे ते पुरो रेडी आसता आनी ते म्युजीक आनी पुरो जावन आसता सो पीपल हू वॉन्ट टू वायब फॉर म्युजीक फूड एंड ड्रिंक्स तुमकां सकाळी जावन स्टार्ट करेत कांय प्रॉब्लेम ना इसल्या सायडीक आमचे aqua fun जावन आसता देन फ्रॉम 12 वरां उपरांत फूल प्लेज 6 o'clock मुसर आमी कंटिन्युअस सो सकाळी म्हाका मीस आसा ते आसा म्हळ्यार मागिरी 10 वरां न्ही मागिरी एक 11 वरां 12 वरां तुमी 12 वरां पयला आयल्यार आतां aqua funaंत पार्टिसिपेट करताली डेफिनेटली ते 9:30 या 9:45 भितर आसा जे काल्याक 10-15 भितर टॉप्स आमी इव्हेंट आमी स्टार्ट करूंक जाय आतां एवरीथींग नीड्स प्लॅनिंग
तुमकां फाल्यां गुता आसा जाल्यार सोनवारा मिसा कशी येता सो यू कॅन ऑलवेज प्लॅन इट अकॉर्डिंगली. ओके आता एगेन आमच्या विक्षकाक एक सांगतात की केदाळा खंय खाले म्हणून तांकां क्लियर जावंक. क्लियरली सांगचें जाल्यार फेस्ता पावस 28 जून 10 टावन 6 वरां पर्यंत सांजेर 6 वरार या 6:30 वरार डिपेंडींग ऑन द सनलायट आनी सूर्यो केदाळा बुडटा मून केदाळा येता डिपेंडींग ऑन दॅट आमी इव्हेंट क्लोज करतले हांव. मानसा वॉटर पार्कांत आसतले सो तुमी थंय पार्किंगा कडेन येताना ते आमकां तुमकां गायड करूंक वॉलंटियर्स बाउन्सर्स आमचे टीम्स आसतले सो तुमकां कांय अडकळ जावची ना. आमचे कडेन फिजिकल टिकेट्स आमी प्रिंट करूनात. वी आर ट्रायंग टू अवॉयड एज मच एज फिजिकल प्रिंट्स पॉसिबल सो पुरा ऑनलायन टिकेट आसात. आमचे एअर मेन्यूचे लिंक आसा हर एका पोस्टराचेर इंस्टाग्रामाचेर पळयलें जाल्यार ती एक QR कोड आसा सो QR कोड स्कॅन केल्यार तुमकां टिकेट थंय बूक करीत नाजाल्यार म्हज्या इंस्टाग्रामाच्या पेजीर बायोचेरी ते लिंक आसा सो थंय तुमकां बूक करी येता. स्पॉट एंट्री बिलकुल आसतली बट डिपेंड्स ऑन आमकां प्री रजिस्ट्रेशन्स कितले जाल्यात सो वी रियली होप दॅट प्री रजिस्ट्रेशन्स आमकां क्लोज करूंक आमी शकता म्हणून. ओके सो टिकेट जाय जाल्यार तांणी ऑनलायन तुमचे ये पळोवन म्हणली. ओके सो तुमी काल सांगतात लोकांक की सड जाले पयशे तशें म्हूण तेल्यांक हे सड जाले म्हणून. हांव म्हजें पुरा बिल धाडटा. आय मीन ऑनेस्टली सांगचें जाल्यार आजकाल खंयचेय उण्याक ना आनी 399 आतां तूं एका क्लबाक येताय तूं भायर एका जेवणाक येताय तुजे एका बियरीक तूं तितले दिताय ह्या जेवणाक गुत्ता आमकां कितले 450च्या की सकयल खंयचे एक डिशी मेळना आमकां खंयचे बऱ्या रेस्टॉरंटाक वचत जाल्यार बट 399 म्हणटना तूं आतां थंय एंटरटेन जावंक येताय तूं गम्मत करूंक येताय सो देर आर सो मेनी थिंग्स. आतां प्रोडक्शन म्हणून एज एन इव्हेंट ऑर्गनायझर सो ते पिंच आमकां गुत्ता आमकां आर्टिस्टांक पयशे दिवंक आसात साऊंड लायटाक प्रोडक्शन पयशे दिवंक आसात वेन्यू चार्जीस म्हणून सेपरेट आसतात मागीर ते प्रोडक्शन आतां टेंट्स घालीचे चेरांक घालीचे हें घालीचे ताका आसात लायसन्सिंगाक हें आसात वॉलंटियर्स आसतात तांकां पयशे दिवंक आसतात बाउन्सर्स आसतात तांकां पयशे दिवंक आसतात डेकोर आसा मस्त सांगते मागीर तुका इव्हेंट जावच्या पयले तूं एक म्हयनो कितले येताय वयर सकयल आतां आपल्या घरांत दायजी वर्ल्डाक आयली पेट्रोलाचो खर्च आसा तूं आयलें तुजें पेट्रोलाचो खर्च आसा ती ल्हान संगती म्हणटाना इट इज अ लॉट ऑफ एक्सपेन्स सो it's too many things I don't think so 399 is too exorbitant म्हणून हांव चिंतिना. खंडीत मानसा वॉटर पार्क आमकां कळले सांज जावचे एक्सपिरियन्स आमकां घरा फाटल्यान हांगात लागींच तुमकां पयशे वसीचे म्हणना युजली आमी खंय गेल्यार एक रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपीज 1500 इंच्या कार्निवल फेस्टिवलाक आसता ते आमी गोवा वचून येचे जाल्यार जातात पूण हांगा आमकां पळयत की 399 आमकां मस्त वेगवेगळे वस्तू मेळटात आसात. आमी उलयतना एक संगत विसरल्या एक्वा गेम्साच्या विशयींत आमी उलयल्या जावयांचे फेस्त म्हणून आमी हे पटी क्युरेट केला हांवें स्टार्टिंगाचेर सांगलें हाका जावयांचे फेस्त म्हणून न्ही हाका एक नांव आसा सो आदी आतां नोवे काजारी जोडे तांणी मावाडे म्हळ्यार जावयान मावाडे हेचे ताका पातोळ्यो खावचे आसले आनी बांयत लोटून घालचे आसले की बांयत लोटून घालचे विशयी म्हाका गुर्त ना बट पातोळ्यो म्हळ्यार जावयांक एक रिस्पेक्ट दिवचे आनी ताका सन्मान करचे आनी पुरा आतां त्या पोस्टराचेर तुमी पळयतात मस्त दाली दिसतात सो सिजनल फ्रुट्स आनी पुरा दिवन पातोळ्यो पणस हें तें पुरा सो हे पटी आमी एक कॉम्पिटिशन दवरलां जावयांचे फेस्त म्हणून मदर इन लॉ आनी सन इन लॉ जावय आनी सासूमाई तुम्ही एक टीम करन रजिस्टर करूंक जाय सो रजिस्टर केल्या उपरांत आमी तुमकां सांगता की कसलें कॉम्पिटिशन काय व्हडलें कॉम्पिटिशन ना बट इट्स गोन बी फन रिलेटेड टू ट्रेडिशनल थिंग्स तुमी ते फुलांचे कले खाणा जेवणाचे दाले मागीर थोडे एक फन एक्टिविटीज आनी पुरो आसतले सो हांगासर सासूमायानो आनी जावयानो तुमकां ह्या जावयाच्या फेस्ताक आपोवणें आसा ह्या कॉम्पिटिशनाक आपोवणें आसा रजिस्ट्रेशन फीज म्हणून कांय ना तुमकां बट सेम तुमी तुमची एंट्री टिकेट तुमचे कडेन आसूंक जाय दॅट इज 399 रुपीज आनी तुमकां प्रायस जावन आसा मार्टन्स मल्टी कुझीन रेस्टॉरंट वलेन्सिया जे आसा 5000 वर्थाचे बिल करियेत तुमकां सो जेवण गम्मत करियेत सो तुमी फॅमिलीक व्हरून तुमकां गम्मत करियेत बट या जावयांक आनी सासूमाईनी एक पंगड करन एक टीम करन आमचे रजिस्टर तुमी करीचे.
सो तांणी पयले फावटीचेत लायक फर्स्ट नो 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 जावं 10 वर्सांचोय जाता? जाता 10 दिसांचोय जाता. ओके आमच्या विक्षांका कितें म्हणी आमी चुकून गेला तुमकां सांगूंक आसल्यार फेस्ता पावसा विशयान सीझन 2 विशयांत. येस सीझन 2 आमी मुस्तातुरायान राखून आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी मुस्तातुराई म्हाका सीझन 1 तुमी दाखयले आसा. सो हे पटी आमी एक सुबीत रितीन ॲक्वा गेम्सा तावन लायव्ह म्युजीक धरून खाणा जेवणाचें आनी बेवरेजीस आनी मोदें स्पॉट प्रायजीस आनी गेम्स आतां जावयांचे आनी सासूमाईचे फेस्त म्हणून ते गेम क्युरेट केला. ते पूर आमी विभिन्न तरान स्पेशली क्युरेट केले आसा. सो 399 इज द टिकेट प्राइस. आमी QR कोड आतां इल्ले फ्लॅश करतले सो तुमी फोटो काडी येता या तेंत स्कॅन करून तुमकां करी येता. सो तो क्विक जाता जाल्यार खाली आतां फोटो काडी येता तुमच्या स्क्रिनाचेर QR कोड फ्लॅश जाताना. ताचे उपरांत तुमी कोणा कडेन विचारून ते स्कॅन करून तुमकां टिकेट बूक करी येता. तातूंत पुरा डिटेल्स इजी आसा, प्रोसेस इजी आसा. सो व्हड संख्यानी तुमी दयकन येजे फेस्ता पावसाक येजे ॲक्वाफनान तुमी पार्ट काण घेजे आनी स्पेशली जावयांचे आनी सासूमाईंच्या एक्झॅक्टली. सो ते कॉम्पिटिशन आमी इल्ले सुबितरान प्लॅन केले आसा. सो तांतूय व्हड संख्यान आमकां रेजिस्ट्रेशन येजे म्हणून अशी विनंती आसा. ओके फायनली हेरा अपुरबायेचे म्हाका बघता भुरग्यांक तो व्हडा मुसर हर एकल्याक एक फन्न युजली युथाक मात एक फोकस जाल्ले जावन आसा. पूण फेस्ता पावसाचो सीझन 2 पावसाचो एक गम्मत जावन एक अपुरबायचो मनोरंजनाचो पावसाचो एक फेस्त जावन आसा. हे देखून पुरानी रेजिस्ट्रेशन तुमचे करी जे QR कोड आसा तुमकां तांतू स्कॅन कर रेजिस्टर करी येता. जूनाच्या 28 तारीखेर जून 28 सकाळी 10 वरां सांजेर 6 वरां म्हणसर लेट येनाकात तुमी फन्न मिस करनाकात. मुस्त हेरान मिनत काडले आनी मुस्त प्लॅनिंग केला. घुमटा पदां, ब्रास बँड, लाईव्ह म्युजीक, DJ किरण आनी हांव आसतली. सो तुमी लेट करना आयल्यार कितें मिस जायनो जो म्हणून आमची आशा. देखून हें सांगून काल आज आनी फाल्यां हाचो ह्यो एपिसोड अखेर करता. ते बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां.